वाळपय वेळूच न्हंयवेले बंदराच्यो प्लेटी सांगिनासतना काडल्यो म्हूण शेतकारांनी बोवाळ घातलो। बंदराचे खायले वाटेन वाळपय चर्चीचें फार्म आसा। थंय आयिल्ले ट्युरिस्टांक न्हावपाक उदका खातीर बंदराच्यो प्लेटी काडल्यो म्हूण शेतकारांचो आरोप। उपरांत थंय आयिल्ले फादराकूय शेतकारांनी विचारलें। फादर म्हणटा WRD खात्याक खंय तोंडी सांगिल्लें, मात लेखी कांय ना। हेच वेळूच बंदराच्यो प्लेटी काडल्यो म्हूण शेतकारांनी बोवाळ घालो। ह्या उदकाचेर कितलेशेच शेतकार निंबून आसात। हेच बंदरा सकयल वाळपय चर्चीचें एक फार्म आसा। ते फार्मार आयिल्ले ट्युरिस्टांक न्हावपाक उदक जाय म्हूण थंय फादरान बंदराच्यो प्लेटी काडपाक लायल्यो म्हूण शेतकारांचो आरोप। प्लेटी काडपाक खंय सरकाराचे वा WRD खात्याचे कांयच परमिशन घेवंक ना। प्लेटी काडटात त्यो पुलावेल्यान यो वच करपी लोकांनी पळयल्ल्यो। ते शेतकऱ्याचे सांगपाक लागले 2 प्लेटी काढले बंदराचे पाणी हातभर वयर असले ते 2 प्लेटिंग खातीर फक्त 2 प्लेटिंग खातीर खाली झालेले आसा। आणि ते शेतकऱ्याकडसून हांवें आता ऐकलेले आसा की सकयल वचून कोण तरी टुरिस्ट हाडले आणि न्हावपाक खातीर ते उदक घेता अशें म्हणटा। पण हांगा जर आयज शेतकरी मरता उदका खातीर आणि लोकांक स्पेशल हाडून न्हावपाक उदीक दिवपाचे काय न्हावपाक उदीक दिवच्या खातीर ते व्हडले प्रोजेक्ट करता हे काय कितें करता हे गव्हर्नमेंट खबर ना। म्हाका हे कोणी काढले तो म्हाका कळना। हांव धावत येयलो सगळे पळय प्लेटी फादरान काडल्या म्हणटा। कितें काडले तो कळोंक नाका म्हाका। साहेबाक फोन करता म्हटल्यार नाका म्हणपाक लागले। आणि आता सगळे कॉन्ट्रॅक्टर पळय कोण ना ते प्लेटी काडचे। हांवें साहेबाक विचारलो की आमी पयलींच्यान दिवंक ना साहेब सांगता। ओके सगळे वयतले असे पाणी ते कांय ना पाणीच रावचे ना 2 प्लेटी काढून। आता हे जगता लोक 25 लोक जगता 25-50 हे उदका वचून। हांव आता जाले म्हाका 40-50 वर्सां। ओके 50 वर्सां जाली म्हाका हांगा। आमकां सांगूंक ना कांयच तेंच्यांनी आणि कोणाकच सांगू ना। चर्चीन आपले फार्मा सकयल न्हंयचे देगेर हो असो माटो घाला। थंय कांय ट्युरिस्ट आयिल्ले, मात वयर बंदारो आशिल्ल्यान सकयल न्हंयक उदक कमी। ट्युरिस्टांक न्हंयक उदका खातीर फादरान प्लेटी काडपाक लायल्यो म्हूण शेतकारांचो आरोप। पळय सगळे आसा हांगा यांच्या खातीर पाणी सोडलेले आहा सगळे येयल्ले आहा ट्युरिस्ट आणि हे पळय पाणी सोडून ते बंदाऱ्याचे सगळे प्लेटी खाली केल्या उदक। यांच्या खातीर आमकां त्रास करून उडयले आसा उदक ना कांय ना। इतले मजगती सुवातेर फादरूय पावलो। फादर म्हणटा आपले चुकले, पांयां पडटा। हे फादर कितें करता आमी मरतले तुम्ही वर थारतले पळय आमची भाटां कशी जाल्या। आणि तुम्ही पाणी म्हाका सांगची शिवाय कशी प्लेटी काडटा। हांव 13 वर्सां जाली हांगा झगडटा गव्हर्नमेंटान। तुका प्लेटी कशी काडली तुम्ही उदक करून गव्हर्नमेंटाक सांगले तुम्ही सांगले तुम्ही। हांव तुजी कंप्लेंट करू फादर म्हाका काय लागना। हे काय उलय साहेबा कडेन दादा कितें हांगा म्हाका इथे आमी शेतकरी मरे। हांव आता कितली वर्सां जाली म्हाका आता 45 वर्सां हांगा एकटो त्रास काडटा। तुम्ही आतां येयले मरे पांयां पडो नाका तूं फायन म्हाका कोण दितलो आतां म्हाका बरोवन दी नाल्यार हांव वयर कंप्लेन दितलो। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। आता पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणीच्यो खबरो। काणकोणचो आमदार इजिदोर फर्नांडीसान वेंचून आयल्या उपरांत पयलेच खेप काणकोण नगरपालिकेच्या लोकां खातीर जनता दरबार घेतलो। म्युनिसिपालिटी एरियेक जेन्ना हांव भोंवतालो इलेक्शनाक ती लोकांक वोट मागपाक म्युनिसिपालिटी एरियेक तेन्ना हांवें लोकांक सांगलें तुमी आतां म्हाका ग्रिवेन्सीस सांगनाकाय। इलेक्शन जातकच निवडून येतकच हांव वाड्याचेर ज्या जाग्यांचेर हांव तुमचे भोंवता थिंगा मिटींग घेतलो। पूण फाटलीं 1 वर्स जालें म्हाका हांवें सगळे मतदारसंघ कवर केलो एक्सेप्ट म्युनिसिपालिटी मिटींग येवंक पावना। रिजन्स सगळे भरपूर आहाय म्हाका रिजन म्हणजे म्हाका कोणाच्यान ब्लेमी करूंक जायना हांव मिटींग घेवना म्हणून। पूण पयलीं सद्याक हांवें म्हणलें मिटींग घेवची ना ती एटलिस्ट एक दरबार करुया म्युनिसिपालिटी एरियेचो आनी दरबार करून लोकांक कडेन ग्रिवेन्सी आपोवया। फातोड्डेचो आमदार मंत्री विजय सरदेसायान व्हाळाच्या दुरुस्तीच्या कामाचें उक्तावण केलें। हे काम इज डेव्हलपमेंट ऑफ द नाला फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द फ्लो अलॉंग द नॅशनल हायवे इन वॉर्ड नंबर 1 मारगांव म्युनिसिपालिटी। 1,64,94,94,360 is the quoted amount. Length of the nala is 444 meter. Width of the nala is 2.10 meter. Height of the nala is 2 meters. Basically, here filling down water displaced that water has to go into the main nala and then downwards towards river Sal. Date of commencement no tarikh dila, no of April. And stipulated date of completion 4/2/2019. हे चलचें ना हे पावसाचे पयलीं जावपाक जाय। पावसान जर हें कंप्लीट काम जायना जाल्यार हांगा बुडटी येवपाची आहा। सो कॉन्ट्रॅक्टराक आमी अवॉर्ड दिवया आनी कामां दिवया बट प्रोवायडेड ही हॅज टू वर्क एंड डू इट व्हेरी क्विक।
मडगांव शारात चलपी बेकायदेशीर धंद्यांचेर आळबण हाडपाक जर एसपीक जमना जाल्यार दक्षिण गोंय एसपीन राजीनामो दिवचो म्हूण मिकी पाशेको मागता. जेन्ना ह्यो गोश्टी घडटाय, आतां आमी मडगांव शहरां आहाय, रेडियस ऑफ 500 मिटर्स कितलो आंकडो धंदो चलता. सरकारी जाग्यांचेर, ज्या म्युनिसिपल जाग्यांचेर कितलो आंकडो धंदो चलता. एसपी ऑफिस आहा 500 मिटर्स डिस्टन्स एसपी बसता. त्याचे हाला डीएसपी आहा, पीआय आसा, दोन पुलीस स्टेशन कुर्तोरी मायना आनी मार्गा पुलीस स्टेशन. 500 मिटरांक तर सगळो धंदो चलता, गडगड चलता गव्हर्मेंट सरकारा जाग्यांचेर. आयज तर सरकारा वस्तू जाग्यार प्रॉपर्टी तर कितें पॅच पासून मारी जाल्यार तुका केस रजिस्टर करता. बाबा ही पब्लीक प्रॉपर्टी म्हणून तुमकां केस रजिस्टर करता. आयज ह्या आमच्या सरकारा जाग्याचेर वेगळो कांदर काड धंदो चलता. ह्या पुलिसान नाका हाला चलता आसतना म्हाका दिसता हेचेर कारवाय करप आहा. आनी एसपी कडेन तर हें ताणूंक जायना सावथाचें. म्हाका दिसता एसपीन सोडून वचपाचें जायना जाल्यार. काणकोण पर्तकाचे जिवोत्तम मठाधीशांनी दोतोर अन्नपूर्णा किणी हांकां विद्याधिराज जिवोत्तम व पुरुषोत्तम पुरस्कारान सन्मानीत केली. समाज समूहानेही जीवन चलयन जावचें अशें वर्क टीचर्स हाऊ टू डू इट असं एक काम करता जाल्यार केली साधना अमेरिका वचून घेतला, भारत सरकाराक काही मिळेल ना म्हणून अन्नपूर्णा नावानाचे जीवदान देणार तरेचे तुगेल्या व्यवसायांतून बरे लोकांक तिणें अशी जीवदान घडयिल्लें आसता. आता अन्नपूर्णा केली हांचो सत्कार करतात सकाळी म्हणजे अशे वटवृक्षा म्हणजे ज्या व्हड जाले नावे मेळयल्या तांकां हो पुरस्कार फावो जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.